तर आयज आमच्या काँग्रेस पार्टीन जॉईन जावपाक आयज हांगा आमच्या मदीं आसात उदय महादेव साळकर, जे जावन आसात एक कलाकार, एक फिल्म प्रोड्युसर आणि एक फिल्म डायरेक्टर. त्याच बरोबर ते व्यवसायात एक व्यावसायिक आसा, भांगराचो ज्वेलरीचो व्यवसाय, आणि ते त्यांची जी असोसिएशन आसा त्या असोसिएशनान ते बेस बरें काम करतात. आणि त्याच बरोबर एक बरे आयोजक, एक बरे ऑर्गनायझर म्हणून तेंच्यांनी नाव कमयल्लें आसा. दिगंबर कामत आणि गिरीश चोडणकर हे ह्या वेळार तेंच्या बरोबर आसले. आज म्हाका खूप उमेद जाली कित्याक काँग्रेस पार्टीन पयलेंदा एंट्री करता म्हणून. ह्या पयलीं हांव पॉलिटिक्सान नासलो, हांव फिल्म इंडस्ट्रीन चडसो आसलो आनी म्हाजे बिझनेस पळयतालो. फिल्म इंडस्ट्रीन आमचो सीएम दिगंबर तेन्ना बरें चलतालें. फिल्म फायनान्स स्कीम काडलेली आसली, ती सगळ्या प्रोड्युसरांक डायरेक्टरांक एक्टरांक मेळिल्ली. ह्या फुडें ती मागीर आतां बंद जाल्ली आसा. बीजेपीन त्या बद्दल कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी हांव मागता की फुडल्या इलेक्शनाक जेन्ना काँग्रेस पार्टी येतली तेन्ना फिल्म प्रोड्युसर, डायरेक्टर जावं कलाकार तांकां जाता की हांव बेनिफीट दितलो ह्या स्किमीचे, जी सध्या बंद आसा ती. आनी हांव चड उलयना. आतां म्हाज्या थीम प्रश्न कशें कार्य करतले आनी म्हाजे कार्यकर्ते कशे इन्क्रीज जातले तेजेर हांव लक्ष दितलो.